पिळगांवचे शेतकरी शेती करून आपली पोटां भरतात, मात तांकां सरकाराची कसलीच मजत मेळनाशिल्ल्यान शेती करपाक तांचे मुखार बऱ्योच समस्या उप्रासता अशें दिसून आयलां। शेती करपाक उदकाची गरज आसता, तशेंच तंत्रज्ञानाची गरज आसता, मात ह्या शेतकऱ्यांक तंत्रज्ञानाची कसलीच मजत सरकारा कडल्यान मेळना। 1 ते 2000 मिटरा वयर आशिल्ल्या जमने खातीर सरकार मजत दिता, मात 1 ते 2000 मिटर आशिल्ल्या जमने खातीरय सरकारान पंपाची मजत दिवची अशी मागणी हे शेतकरी करतात। भाजीपालो तयार करतलो जाल्यार आमकां पंप ना, बांयो मारलेले आसा, आमकां पंप ना आतां सध्या। आतां सरकारान कितें करूंक जाय जाणा, 1000 1500 मिटर आसा न्हू, तांकां पंपाची हें काडूंक जाय। 2000 शिवाय सकयल पंप बी गावना म्हणटा। सरकारान तांकां भाताचें अनुदान दिवपूय बंद केला, ताका लागून ह्या शेतकऱ्यां मुखार ती समस्या उप्रासल्या। जो एसआरएचो हे आहा, आमकां एसआरएचे लास्ट आमकां पर स्क्वेअर मिटर 1 रुपया दिताले ते, म्हणजे ते आतां 2 वर्सां वांयगण ते आतां अजून मेरेन तेंच्यांनी 1 रुपया तो आमकां मेळटालो तो अजून मेरेन काय ना। ते इवन भाताची सबसिडी जी दिताले आमकां ते भाताची सबसिडी ते दिना आमकां आतां, म्हणजे अजून मेरेन आमकां अकाउंटार येवंक ना। हरशी ती कितें जाताली, पावसाच्या वांयगणाच्या पावसान अशें मेळटालें आमकां, म्हटल्यार आतां तें कांयच ना। तशेंच लागींच आशिल्ल्या मायनिंगाची सगळी माती तांच्या शेतात येता आनी ताका लागून शेतां करपाक मेळना अशी कागाळ हे शेतकरी करतात। पावस पडटा पळय, पावसाचें पाणी जें जाता आमचें पळोवन वयता, म्हटल्यार पाणयाक तेंची तांबडी माती वयता, सुंगटां मेळटालीं, कुल्ल्यो मेळटाल्यो, काम केल्या नंतर आमी थंय पाण्यान वयताले, थंय आमकां खावपाक मेळटालें तशें पर्सन बीन, तें सगळें नुस्तेंच ना। आनी सगळीं हें जालां आतां, झाडां जालां, चिप्पाचीं झाडां जालां, आनी म्हटल्यार तेंच्यांनी म्हटल्यार मायनिंगेच्या पाण्यान सगळें आमचें तें पाणी आहा पळय सगळें तें पोल्यूट केलेलें आहा। तांच्या शेती करपाच्या जमनेर झाडां वाडल्यात आनी झाडां मारपाक सरकारान बंदी हाडला। ही शेतात वाडलेली झाडां मारपाक सरकारान परवानगी दिवची, तशेंच सुवातेर आशिल्ल्या मानशीचें उदक तांच्या शेतांक पुरवण करपाची वेवस्थाय करची अशी मागणी हे शेतकरी करतात। ही मंगलोरी झाडां जाल्या शेतान, गव्हर्मेंटान झाडां मारपाक बंदी हाडलेली आहा, तेन्ना ही झाडां जर वाडल्या ते आमी आतां शेती करतली कशें, शेती करपाक चान्स ना। तेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी उपाय काडून ही झाडां मारपाक आमकां परमिशन तरी दिवपाक जाय, नाल्यार गव्हर्मेंटान तरी कितें तेजेर उपाय काडून ती झाडां मारून आमकां शेती निवळ करून दिवपाची असो हांव तेंच्या कडेन कळकळीची विनंती करतां। RDX खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब।